आख्खे संवसाराचो रोचणार आमचे मुतकार आसा. जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे मुखार आजीज जाला. सगळीं आमी हात जोडुया आनी जेजू आमचे मोदेकांत आयला. आमी ताची रोचना, ताची पोरसां, ताणें विचून काडलेली ताच्यो शेडयो ह्या वेळार ह्या जेजूक आमच्या दुनियाक, आमच्या जीवदातराक आमचे मुखार किरीत भाशेन भोव पवित्र साक्रामेंतां आजीज जाल्ल्या खातीर आमची मान खालतिकायेन बागोवन त्याच आमच्या भावार्थान जेजूक आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो जेजूक आमचो नमस्कार आमी करूंक फावो. आमच्या जिवितान जायत्यो अडचण्यो, जायते आटेविटे, जायते त्रास, तरी देव आमकां जायत्यो कुशालकायो दिता, जायतें बरेपण आमकां हो जेजू दिता. ताचे खातीर आमी ताका दिनवासूंक गरज. ओ देव आमचो, ओ दोनी आमचो, ओ गवडी आमचो, ओ आमचो जीवदातार, आमकां सगल्या वायटांतली तो निवारता, सगल्या आकांतांतली तो आमकां सांबाळटा, आमचे हुस्के आपल्याचेर घेता, आमचे बरोबर तो चलता. आमचे हात हे वेळार आमी उबारुया आनी किरीत भाशेन ह्या आमच्या दुनियाक, ह्या आमच्या देवाक, ह्या आमच्या जीवदाताराक आमी किरीत भाशेन दिन वासुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. सगळीं म्हणया नमस्कार व्हडल्या ताळ्यान तुका करता, मोग आमचो आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका. सगळीं म्हणया आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दिनवास तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस. वाखाणणी तुका बापा, वाखाणणी तुका पुता, वाखाणणी तुका पवित्र आत्म्या. Hallelujah, 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 hallelujah. व्हडल्या ताळ्यान आमी म्हणया praise you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका बाप्पा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. नमस्कार तुका करता, आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता. आमचे हात उबारुया. मोग आमचो तुका दिता. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू काळ सांता. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू.
आर्गा तुका जेजू कारसा व्हडल्यान अनेकदा म्हणुया आर्गा जीसस थँक यू दिनवास तुका जेजू ह्या वेळा खातीर आमी तुका आर्गा दिता सगळे आपले प्रश्न घेवन आयल्यात जायत्यो कोंती दुखी आमकां जायते आमचे आटे बिटे तुझे मुखार दवरता साहेबा ही बोर्सा तुझे मुखार दवरता साहेबा सगळे आमचे प्रश्न आमी तुका दिनवासता आनी तुका साहेबा वाखाणटा दिनवास दिनवास तुका जेजू दिनवास तुका जेजू दिनवास तुका जेजू कारजांता दिनवास तुका जेजू दिनवास तुका जेजू दिनवास तुका जेजू कारजा सगळी म्हणुया हालेलुया 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 आर्गा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू वाखाणी तुका जेजू प्रेज यू जीसस Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. My Lord and my Savior. Hallelujah. 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 Dinvas tuka Jesus. Dinvas tuka Jesus. Dinvas tuka Jesu karsanta Dinvas tuka Jesu Dinvas tuka Jesu Dinvas tuka Jesu karsanta Mohima tuka Jesu Maria Mohima tuka Jesu Mohima tuka Jesu Mohima tuka Jesu karsanta Mohima tuka Jesu Mohima tuka Jesu Mohima tuka Jesu karsanta Mohima tuka Jesu karsanta थोडो वेळ उगी राव माग जेजू लागीं तुज्या गोराब्या खातीर तुजीच पासत पयले सुवातेर माग माग तुज्या घरच्या पासत माग आमच्या तरणाट्यां पासत माग तुज्या घरांत आसलेल्या वादीव तुज्या चेड्याक वो चेडवा पासत जीं तुका आयकनात माग तुज्या पुता पासत माग तुजे धुवे पासत माग तुजे सुने पासत तुज्या जावयां पासत माग तुज्या नातरां पासत माग तुज्या शेजाऱ्या पासत माग सगल्यांचे तुज्या बरेपणा खातीर ज्यांनी तुका मागणें करूंक लायलां तांचे खातीर माग पिडींत आसात त्या आमच्या भावा भयणां खातीर माग माग जीं आपल्या खातीर मागूंक लायलां तांचो उगडास कर Moja miazo tarukto tos Jesu mozo Jesu moja miazo tarukto moja miazo Jesu 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 आम्हा सगळ्यांचो गोड
तो Gesù, mozo Gesù. सगळी म्हणल्यार आमासो गोडीतो आमासो ग्ल्यांचो गोडी. सगळी बरोबर म्हणूया. जेसू 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 जेसू. म्हज्या आत्म्याचो म्हज्या तारू तो Gesù, mozo Gesù, moja ogniazo, taru to, moja ogniazo, taru. तुझे दोन्ही हात अशे उबारून जेसू लागीं म्हूण, सायबा पाव म्हाका, पाव म्हज्या घरच्यांक, पाव म्हज्या कुटुंबाक, पाव सायबा सगळें वायट विघ्न म्हजेर येता तें निवार सायबा. सगळे आटे बिटे म्हज्या जिवितांतले पयसाय सायबा. म्हज्या कुटुंबान म्हज्या भुरग्यां बाळांक भुरगीं नात, तांकां भुरगीं फावो कर. जी जोडी आयचे दिसा किरीत भाशेन भुरग्यांचे देणे सांत आंतोनीचे मजतीन अंतरेकता जेसू मुखार दवरात. तुमची भावना, तुमचे आवडे, तुमच्यो गरजो जेसू लागीं मागात. तो सगलें आमकां दिता. तो आमचे जिविताचो दातार. जेसू मुखार दवरात तुमचे प्रश्न. जेसू लागीं सांगात तुमचे सगळे कोश्ट. तुमची पातकां ह्या वेळार उगडास करून जेसू लागीं बोगसोणें मागात. सायबा आमकां बोगूस चुकल्यांत आमी. जायते पावटी वायट आमी उलयलां, दुसऱ्याचें वायट आमी चिंतलां, वायट कुरण्यो आमी केल्यात, पोजडपण आमी पळयलां. सायबा उजडी उतरां आमी उलयल्यांत. आमकां बोगूस सोम्या. पातकी आमी आमची खाकलूत कर. ह्या वेळार किरीत भाशेन त्या जेसूक आमी दिन वासूंक गरज, कित्याक तो आमची सगल्यो गरजो अडकता. आमकां लागीं तो दवरता. आपल्या शेडयांक तो सांडिना. गुडी कसो आमचे बरोबर आसा. तो आमच्या आत्म्याचो तारूक. किरीत भाशेन आमचे बरोबर तो चलता. हाका लागून आमी प्रेज यू जीसस हे किरीत भाशेन गायन म्हळ्यार प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, praise you Jesus from my heart. Praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus from my heart. देवाक दिन वासुयान म्हणया thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus from my heart. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus from my heart. थोडो वेळ उगी राव. जेसूक पळे. जेसू तुका पळयता. हे जेसूक पळे. तो तुका पळयता. तुज्यो गरजो अडकता. तुज्यो खुशालकायो तो जाणा. तुजे दुखी कोंती तो स्विकारता. तुका बुजवण दिवंक ह्या वेळार तो हाजीर आसा. घाल ताचे मुखार. ताच्या पांयां तोडा सगले तुजे हुस्के दवर. माग बोगसोणें. माग ताचे लागीं कुरपा. तुजेच पासत न्हय पूण गरजेवंत आसात तांचे पासत. जेजूच्या ह्या विस्वासाचेर बाबाट दवरचे परस जेजू सोशिनी पयस गेल्यात ते आमच्या भावा भयणाचो उगडास कर.
जी कोण देव नासलेल्या पुरी ह्या संवसारांत जियेतात तांचो उगडास कर. आमची तोरणाटीं किरीत भाशेन वायट रस्त्यार आसात, विकाडी वखदां घेतात, वायट वस्तू आनी कुरण्यो करतात तांचो उगडास कर. झुजां पेटल्यांत युक्रेन ह्या देशांत, गाझा हांगासर इस्रायल आनी पालेस्तिनांचे मदें झूज पेटलां, भुरगीं अनाथ जाल्यांत तांचोय उगडास कर. काकलूत आमची कर सोम्या. जायत्या सुवातांनी बुट्टी आयल्या, जायत्या सुवातांनी भुकमारी आसा, जायत्या सुवातांनी आज ऑक्सिडेंट जावन लोक मेला. सगल्यांची काकलूत तूं कर. आमी गायन घेतलेले हांव सोमी म्हजो गवडी. आमच्या हात बांदून सगल्यांनी म्हणुया सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका सोमी म्हजो कांयच म्हाका उणें ना. परतून एकदा सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. जेजू आमची मागणी आयकतलो. सांत आंतोनीक त्या भक्ताक मुखार घालून किरीत भाशेन जेजू लागीं मागुया. आमचे कुटुंब धरुया. आमी सगली मागणी जी हाडल्यात, जावं बरी भलायकी पासत, भुरग्याच्या देण्या पासत, जावं बरी नोकरी मेळोवंक, आमचो वावर जावं,
जावं आयचे दिसाक जी कोण आपल्या काजारीक वार्षिक वरोस समोर उमतात, जावं जी कोण आज जल्माचो दीस समोर उमतात, जावं जी कोण आपलो हेर दुसरो बरो सोयेक समोर उमतात, ह्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांक जेसू मुखार दवरुया आनी मिसाची भेटेक आमी तयार जातना किरीत भाशेन देवाक आमी आर्गां दिवया. आर्गां तुका सोम्या हें गायन आमी करतले. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. माय मोगाचो युकार आयच्या मिसाच्या बलिदानान आज हांगासर पाद्री आसात. मुख्य यादनीक आमचो फादर मारियन दिकोस्टा, किरीत भाशेन बिब्लिकल अपोस्टोलेट गोंयच्या 2 प्रांताचो बिब्लिकल अपोस्टोलेटाचो सेक्रेटार, आनी किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक देवाची बरी खबर दिसपोटी दिवंक तो दीस आनी रात वावुरता. किरीत भाशेन आज मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयतलो, देवाच्या उतराची मोडणी करतलो. किरीत भाशेन ताचेर आशिर्वाद आमी मागता. आज आमचे मदेकात आमचे पालोटी फादर आसात, फादर बर्नर्ड आनी फादर लॉरेन्स. तशेंच आमचो ह्या गांवांत रावतलो फादर आल्बीन आसा, आनी आमचो पादविगार फादर बॉलमॅक्स आनी हांव. किरीत भाशेन सगळे आमी सह बलिदानान वांटो घेता, कित्याक आज 6 इंतेसांव आसात आनी 6 इंतेसां आमी किरीत भाशेन मागता. पयलें इंतेसांव जावन आसा सेंट एंटनी डिवोटीज ग्रूप लंडन, गोंयचे लंडनकार. हातून रावतले आमची बाबा भयणां, तांची नांवां हे भाशेन जावन आसात. मातशें गूत बसूया, लोकांनी बसचें मातशें गूत, पाद्रींनी बसचें. तांची नांवां हे भाशेन: झेफिरिनो बारेटो, क्लिफ फेर्नांडीस, मानुएल अराउज,
Joe Braganza, Teodoro Culasso, Sebi Xavier, Benny Remedios, Ernesto Carvalho, Werner आणि Marisa Culasso, Socorro Marcel, Piedad de Cruz, Sebi Fernandes, Gracie Vaz, Flavio Nelson Miranda, John Fernandes, Thomas Xavier, Stanley Barreto, Agnello Siqueira, Vailaco Cardoso, Keji Pereira, Joe Miranda, Agnello Nunes, Cleto Mascarenes, Anthony Braganza, Agnello Fernandes, Socorro Fernandes, Iona Barreto, Evian Batista, Carizan Rodriguez, Wilson Norona, Agustino Carvalho, Anthony, Jose Furtado, Jose Mendes, John Di Mello, Nelson Fernandez, Assis Rodriguez, Daigo Farias, Elvino Diaz, Anthony Fernandez, Risby Fernandez, Elvis Figueredo, Mr. and Mrs. Viegas, Alleluia Diaz, Michael Menezes, Francis Gracious आणि तांचे 4 बरे देखणार. दुसरे इंतेसांव जावन आसा साउथ हॉल UK डोनर्स, Epifanio Rodriguez, Joby Afonso, Nicolas Fernandes, Menino Fernandes, Bella Culasso, Inacio Silveira, Anthony Braganza, Charlie, Sebastian Rui Diaz, Sebi Fernandes, Presley, Ogdapino Fernandes, Zé Rodriguez, Piolina Rodriguez आणि Mamudani Z. तिसरे इंतेसांव दिनवास्ता झेवियर मोहन, आमचो भाव किरीत भाशेन ताका मागलेली देणी देवान दिली आनी ताचो आवंडो आसलो बोटीचेर वचपाचो आवंडो देवान ताचो पूर्ण केलो देखून देवाक दिनवासून बरे भलायकी खातीर आपल्या आनी आपले फामिली खातीर तो मागता. चवथे इंतेसांव जोआना नुनीस आनी फामील कितें भाशेन देवाक दिनवासता आनी आपले फामिलीचे बरे भलायकी खातीर मागूंक लायता. पांचवे इंतेसांव दिनवासून देवाक फ्रांसीस आनी जमिला ही आमची भावा भयणां देवान आपल्याक एक भुरगें फावो केलें बायजारा ह्या भुरग्याक पासत देवाक तीन दिनवासून आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आपल्या आनी आपल्या ह्या फामिली खातीर मागूंक लायता. आनी चवथें इंतेसांव दोमिंगो मेंडीस कितें भाशेन सगळे आपले चिंतलेलीं कामां आपले पेपर्स आसात ते बेगीन क्लियरन्स जावंक तो मागता. आयच्या दिसा कितें भाशेन मागूंक लायता बरे भलायकी पासत आमची भावा भयणां जोवी बाप्टिस्टा आफोन्सो आनी नातालिना दिनीस ताची आवय बापूय, जेफ बारेटो आनी फामील, आग्नेलो टेलिस आनी फामील, रुजार आल्मेदा, बाबा फ्लान्सियो आफोन्सो, रुजारियो गोन्साल्वीस, जास्मीन फर्नांडीस, एल्रिक आनी एल्रॉय पेरेरा. कितें भाशेन आज आपल्या जल्माचो दीस समरुमता ओवेन आनी सिसेरा ही दोगांय जोडी आपल्याचो जल्माचो दीस समरुमता. भुरग्याच्या देण्या पासत आपल्या खातीर मागूंक लायता गाब्रिएल आनी डायना. तशेंच भलायकी खातीर मागूंक लायता क्रूज गामा, फ्रांसीस वाज, वालेन्सियो रॉड्रिगीस. तशेंच देवाक दिनवासून डिएन फेर्रांव आनी फामील आनी एस्पासन आनी फामील किरीत भाशेन देवाक दिनवासून मागूंक लायता. उबी रावया. आमची मागणी जायतीं आसात. आमी हे वेळार थोडो वेळ हात जोडून दोळे दाखुया. सांत आंतोनीचे मजूतीन ह्या मिसाच्या बलिदानान आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमकां ती फावो जावं किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमचे खातीर मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, संतोसाच्या उमाल्यांनी बरोवन आयज सांत आंतोनीची परब समारंभूक आमी हांगा जमल्या. देवाच्या उतराच्या उजवाडान ह्या 13 दिसांनी लागशिल्ली तयारी केल्या उपरांत आयज आमी सगळीं कुटुंबां आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायो भोगतीन ही परब समारंभता. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जेजूचो पाटलादाव आनी पवित्र सभा जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचो कुटुंब. ह्या कुटुंबा सांगाता चलूंक आनी मनशाक नव्यान आपल्या मोगाच्या एकचारान भितर काडूंक देवाचो आवंडो. हेच खातीर जेजू देवाचो पूत मनीस जालो आनी मनशां मोदें जियेलो. मनशाच्या मोगा आनी सोडवणे खातीर ताणें आपणाकूच खाली केलो, गुलामाचो आकार घेतलो आनी द्वेस दोत्तोल्या दुस्मानाचो मोग केलो. कोणाकूच भायरायनासतना जेजू सगळ्याक सांगाता घेवन चल्लो. ताणें मोगान
आनी खोशेन आपल्या मिसावांक खाद मारलो आनी आमचे सोडवणे आनी मोगा पासत खुर्सार मेलो. खालतिकायेच्या आनी सेवे साकरेच्या फुडारीपणाची शिकवण जेजून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आमकां शिकयल्या आनी ताणें केलें तशेंच करूंक आमकां आपयल्यात. जेजूची खरी पाटलावदारां कशी पवित्र सोबेच्या जिवितांत आनी मिसावांत एकचारान आनी सहभागेलीपणान वावरूंक जेजूची पाटलावदारां आनी साक्षीदारां जावंक आमी आव्हान स्विकारता. पवित्र स्नानक याज्ञिकीपणान वरवीं देवान आमकां विचली, आकारली, संस्कारली आनी नवसोलोली मनशां कशी जिवंक मिसांव दिवंक पाठयल्यात. पवित्र स्नानक याज्ञिकपण आमकां मिस्योनारी शीस करता. पूण ही यात्रा जी सुरू जाल्या ती आमी जेजूच्या एकचारान जेवन एकामेकाच्या सहभागेलीपणान वावरूंक मिसांव शार्ती जावं पर्यंत आनी वाट तांकूंक जाय. एकचार, सहभागेलीपण आनी मिसांव ही तीन उपाय घेवन अदीक नेटान आनी काळजीदारपणान जेजूचे मिस्योनारी जावपाची वाट सांत आंतोनीन आपल्या जिवितांत देवाच्या उतरांतल्यान परगटलें. ताची देख घेवन सांगातान चलूंक पवित्रित्वेची कृपा सोमेस्ताक ह्या मिसांत मागुया. भाव भयणीनो, आमी बावाडतान आनी दिनवाशी मनान येसुवातीर भाग्योंत आतोनीच्या मानाक ही परब समोरबूंक एकठांय जाल्यो. सुरवातेची उतरां आमच्या काळजा मनान घेवन आमी सगळीं एकचाराची सहभागेलीपणान वावुरतेलीं जेजूच्या मिसांव फुडें व्हरतेलीं मनशां जावंक हे मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आनी दुबा विरेन जायते पावटी आमी एकचार, सहभागेलीपण आनी मिसांव आमच्या क्रिस्ती जिवितान सांबाळूंक फाटीं उरल्या देखून बापा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून आनी बापाचे काकळुतीक उलो मारून सोमया काकळूत कोर हें गायन करून आमच्या पातकांचे बोगसणे आमी मागुया. Amen.
escuta, somia deva, deva cesce, tu sarace, carta, tu papa shauska kosa, amche magre, ai kunye, moj mateva, kusogia nishanti, nashaista sosari, kitya povitratnya sagati, deva bapa che moj mek Jesu Krista. Eklos tu povit, eklos tu ishvor, eklos tu pormeshvor. Moj mateva, kusogia nishanti, nashaista sosari. प्रार्थूया. भाव भयणीनो, चिंतेचो आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यांत आनी आमच्या काळजा मनात आशिल्ली मागणी इल्लोसो वेळ ओगेपणान सांत आंतोनीचे विणवणेन आमी बापाक उबारुया. जायतीं ओत्मीक बेसांवां आमकां फावो जावंक, कुडीची भलायकी आमकां फावो जावंक मागुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बाग्योंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार, प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पयलें पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजान आहाबाक म्हणलें, परतो वच, जेव आनी पिये, पावसाचो आवाज म्हाका आयकूंक येता. आहाब जेवंक आनी पिवंक गेलो तेन्ना एलिजा कार्मेल दोंगरार चडलो आनी जमनीर साश्टांगी पडून ताणें आपलें तोंड दोपारींनी लिपयलें. मागीर ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें, दर्या वाटेन पळय. वयर चडून ताणें पळयलें. ताणें म्हणलें, कांयच ना. एलिजान ताका म्हणलें, 7 फावटी वच. 7वे फावटी सेवकान म्हणलें, मनशाचो हाताच्या ताळोता येदेले एक खूब वयर सोदता. एलिजान म्हणलें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुका पावस सांपडचे आदीं तूं गाडी घे आनी देंव. थोड्या वेळान मळब कुपांनी इलें इलें काळें जालें आनी दारींनी पावस पडलो. आपले गाडयेर बसोन आहाब जेसरीलाक गेलो आनी सर्वेस्पराचो हात एलिजाचेर आसलो. आपलें नेस्पा आवरण बेंडाक कोवून तो आहाब फुडें जेसरीलाच्या दारवट्याशी पावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो मोग वाकांटल्या. Sorves
Sorvespora sodakal vakantolo पिंकेचे पिंकेत तुझे विश्वासी por gotolo तुझो मोग सासल्याक तोकता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा जसो स्वर्ग तशे तुझे विश्वासीपण तुवें थंय येवकोण करून दवरलाय साबार Sorvespora amsha beva sodakar tuso bogakatola Oshe tumet sanglay have vichun kaडला ताचे कडेन हांवें करार केला Davidak म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला तुजी सोसोत सदाकाल तोगयतलो हांवें स्थापलोले तुजे शिवासन सदां सर्वदा सांबाळटलो sabab Sorvespora Amshaveva Sodakatuso Mokbakatona Utkar Sorvespora Sorvespora soy Sorvespora soy सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात Sorvespora Sorvespo तुमचे सवे आसू Marco pormone Gesù Cristace शुभोर्तमा शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आपणाक पुनर्जिवन जाल्लो देखलोलो तांणी सोत मानून घेतले ना देखून बाबाट दवरचे सुवातेर आपलेंच खोरें करून रावले म्हणून तांणी तांकां बेश्टायले आनी ताणें तांकां सांगलें आख्ख्या संवसाराक वचात सगले रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात बाबाट दवरतीत आनी पोवी स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली पूण बाबाट दवरिना जायतीत ती कास्तीचें फर्मोण घेतली बाबाट दवरतल्या सवे ह्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो म्हज्या नांवान देवचार काडटली नव्यो भासो उलयतली सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी प्रितीच्या भाव भयणीनो गेल्ले 13 दीस
आमी देवाचे उतराची नियाळ करून दुबाव विरेंत आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक बाग्योंत आतोनी भाशेन करूंक आमी वावुरल्या आनी आयज पोरबेचो 14वो दीस आयज बी देवाचें उतर आमकां आमी जेजूक ओदीक लागीं जावंक आपयता. भाव भयणीनो, आयच्या विशयान 3 म्हत्वाचीं उतरां आसात. एकचार, सोबागेलीपण आनी मिसांव. परोशदीक वाट चलता आसतना पाप साहेबान आमकां ही 3 म्हत्वाचीं उतरां नियाळूंक दिल्लीं आनी ती आयज बी आयचे पोरबे समयार आनीक एक पावटी आमी नियाळटा. भाव भयणीनो, ही 3 उतरां आनी बाग्योंत आतोनीचें जिवीत तांचे मदें संबंद आसा आनी संबंद आसा म्हणटूच ही 3 उतरां आमकां आयज जायते शिकयतात. एक एक उतर घेवन बाग्योंत आतोनीच्या जिविताचेर नदर मारून देवाच्या उतराच्या उजवाडान हे पोरबे समयार ओत्मीक वाटेन, बाबार्थ वाटेन, समाजीक वाटेन आमकां भाव भयणीनो आमी संदेश घेवया. पयलें उतर भाव भयणीनो, एकचार, कम्युनियन. भाव भयणीनो, पवित्र सभा सोयमानूच एकचार. द वेरी नेचर ऑफ द चर्च इज कम्युनियन. म्हणजे एकचार आसा थंय पवित्र सभा आसा. एकचारा विणे पवित्र सभा जायना. आनी हो एकचार आमी कुटुंबान पळयता, समुदायांनी पळयता आनी मागीर इगोर्जेन पळयता. आमी बाबार्थान एकठांय जाता आनी जंय बाबार्थान आमी एकठांय जाता आमी एकचार बांदता आनी पवित्र सभेचें सैम आमी जियेता, आपणायता आनी तेंच सैम बी आमी परगट्टा. भाव भयणीनो, सांत आंतोनीच्या जिवितान आमी नदर मारता तेन्ना सांत आंतोन भाव भयणीनो लोकप्रिय सांत म्हणटात. लोकप्रिय सांत म्हणजे लोकांच्या मोगान लासतलो सांत आनी लोकां भितर ताचे सवें आशिल्लो मोग. ताका मोगाचो सांत, अपुरबायेचो सांत आमी म्हणटा. पाप साहेब लियो 13 हाणें ताका असो एक टायटल दिलो, द सेंट ऑफ द वर्ल्ड, संवसाराचो सांत म्हणून. कित्याक पासत संवसारभर लोक ताका मानता, ताचे अपुरबाय कोत्ता, ताच्या पांयां शिवेता आनी जितलो मोग लोकांक ताचो त्यावन ओदीक ताका आमचो मोग. त्या पासत भाव भयणीनो, ताच्या नांवान आमी एकठांय जाता. पूण ताच्या नांवान एकठांय जाता तेन्ना तो आमकां जेजूशी व्हरता, पवित्र सभेशी व्हरता आनी पवित्र सभेचें जिवीत एकचार सजमून घेवंक तोच आमकां आदार दिता. आनी ते पासत भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जंय जंय सांत आंतोनीची कॉपेल आहात, इगोर्जो आहात, धाकटुलीं कोपिलीन आहात, थंय लोक हजारांनी, राशींनी, उरपोजींनी एकठांय जाता. बाबार्थान पवित्र सभेची भुरगीं कशीं ह्या साताक मान दिवंक आनी ह्या साताचे विनवणेन आमकां जायतीं बेसांवां मेळून घेवंक. आयज आमी बी हे सुवातेर एकठांय जाल्या हे कॉपेल अशी भाव भयणीनो, बाबार्थान आमी मान दिवंक सांत आंतोनीक आयल्या, पूण ताका मान दिता आसतना आमी जेजूकूच एकवटटा, आमचो एकचार बांदता आनी पवित्र सभेन एकचाराचें जिवीत जिवंक आमी देवा लागीं बोळ मागता. देखून भाव भयणीनो, एकचार ह्या उतराचेर आमी नदर मारता आसतना आनी नियाळटा आसतना पयली वस्त क्रिस्ती मनीस एकचाराचो मनीस. तो केन्नाच दोशी करिना, फुट्यो घालिना, तो दुसऱ्यांक कुशीन काडिना, सगळ्यांक एकचारान सांबाळटलो क्रिस्ती मनीस, जेजूचो बाबार्थी, पवित्र सभेचो वांगडी, पवित्र सभेचो पूत आनी धूव, एकचार बांदपी. आनी ते पासत भाव भयणीनो, सांत आंतोनीक तर आमी मान दिता, सांत आंतोन तर आमकां एकठांय करता जेजू सोबोवतणी.
पवित्र सोबेची भुरगीं कशी एकाच नात्यान आमी एकठांय जाता. आमी एकाच बापाची, एकाच पवित्र सोबेची, एकाच सोमयाची भाव भयणां देखून भाव भयणो आमी एकठांय जाता. हे 7 दिसान दीस आमी जिवंक जाय. पवित्र सोबेंत भाव भयणीनो आमी बावतिस्मांत जेन्ना भुरगीं जाता पवित्र सोबेची आमी एक एकटी जियेना. एक एकट्याचो भावार्थ म्हणून ना. एकूच भावार्थ, एकूच सोमी, एकूच पवित्र सोबा, एकूच देव सोगटां भितर जियेता आनी वावुरता तो एकलोच, तोच देव. आनी ते पासत सगळ्यां भितर बावतिस्मांत आसा तो आत्मो एकूच आनी तोच आत्मो आमकां सगळ्यांक पवित्र सोबेन एकचारान सांबाळटा. हे व्हडलें देणें दिसान दीस आमी जिवंक सजमूक आपणावंक आनी भाव भयणीनो ह्या देण्याचो आमी प्रचार करूंक आमकां कृपा ह्या मिसान मागुया. दुसरें उतर भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आयच्या विशयांत आसा सहभागेलीपण. कोंकणी इंग्लीश भाशेंतल्यान आमी पार्टिसिपेशन म्हणटा. पार्टिसिपेशन. भाव भयणीनो जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता हें उतर आमी सजमूक प्रयत्न करता. पार्टिसिपेशन सहभागेलीपण. पवित्र सभा आमकां हे भाशेन शिकयता. सहभागेलीपण म्हणजे सांगाताक वावरप. सांगाताक वावरप म्हणजे न्हूच फकत जी आमकां लायक जातात वा आमचे आयकतात तांचे पासून तांचे सवेंच सांगाताकूच वावुरतात तशें न्हय. जी आमकां विरोध करतात, आमचेर आड उलयतात, तांच्या सांगाताक बी वावरप, तांकां सांगाताक बी घेवप, तांकां बी कॉन्फिडन्सान घेवप, तांचो बी सांगात जोडप. हें पवित्र सभेचें मन. पवित्र सभा अशी केन्नाच कोणाक भायरायना, पयस करिना. विरोध करतात तांकां पासून पवित्र सभा बऱ्या कामा खातीर सांगाताक घेता, बऱ्या खातीर तांचे सांगाताक वावुरता, बऱ्या खातीर तांचे सवें ल्हान जाता, ल्हानवीक जाता. असलें मन पवित्र सभेचें मन, असलें मन क्रिस्ताचें मन आनी असलें मन सांत हातुनीन आपणावून आपलें याज्ञिकपण आनी आपलें मिसांव फुडें व्हेलें. भाव भयणीनो सहभागेलीपण आयज अदीक आनी अदीक आमकां जाय. जितलें आमी सांगाताक वावुरता, एकामेकाक सांगाताक घेता, एकामेकाक सांगाताक घेवन आमी चलता, आमी पवित्र सभेची वांगडी कशीं चलता. भाव भयणीनो जेजूच्या जिवितान आमी नदर मारता तेन्ना जेजू कितलो विरोध, ओपोजिशन, पूण जेजून केन्नाच विरोध कोत्तेल्यांक भायर रावंक नात. सद्दां तांचे सवें मोयपास, मोग दाखयलो. सद्दां बापाचो मोग तांचे सवें वांटलो. कुर्सार मरो पर्यंत विरोध करतल्या सवें, ताका वायट करतल्या सवें जेजून दोयाळ मोवाळ काळीज दाखयलें. सहभागेली म्हणटा पण म्हणटा तेंच. म्हाका लायक करतात, म्हजी वाखाणणी करतात, म्हजी तोखणाय करतात, तांचे सवें वावरूंक भोव सोंपें. पूण विरोध करतात तांचें मन घेवंक, विरोध करतात तांच्या सांगाताक वावरूंक भोव आगोड. पूण तातूंत अदीक कुशालकाय आसा म्हूण पवित्र सभा आमकां शिकयता. भाव भयणीनो सहभागेलीपण म्हणटा तेन्ना एक एकटो वावुरपाक भोव सोंपें. सम पीपल आर व्हेरी एफिशियंट, परफेक्ट वर्किंग एलोन. ती वावर बेस बरो करतात एक एकटी वावरून. पूण ते वावराक भाव भयणीनो चड फळ मेळना, चड फळां बरीत तसलो वावर जायना आनी त्या वावरान चड कुशालकाय बी मेळना. पूण जेन्ना आमी 5 जाणां बरोबर, 10 जाणां बरोबर, दुसऱ्या बरोबर दुसऱ्याचें मन घेता, दुसऱ्याचे टॅलंट्स, क्वॉलिटीज आमी एक्नॉलेज करता, मानून घेता आनी वावुरता,
तेन्ना आमकां खूब कुशालकाय मेळटा, संतोष मेळटा आनी पवित्र सभा आनी जेजू आमकां तसलें मन आपणावंक आपयता. सांत हातून भाव भयणीनो जेजूच्या मोगान पडून थार घेनासतना वावुरलो. आडकोळ्या मध्ये कठीण परिस्थिती मध्ये ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. पवित्र सभेक तो विस्वासी रावलो आनी हे विस्वासीपण ताणें सौभागेलीपणान पार्टिसिपेटींग आनी दुसऱ्यांक सांगाताक घेवन आपल्या बरोबर आशिल्ल्यांक बराबर घेवन ताणें वावर केलो. जेजूक ह्या संवसाराक ताणें दिलो आनी त्या पासत घोडे जेजू आयज खूब ताचे उद्देशी मिलाग्र्यो विस्मितां करून जो मोग ताणें जेजूक दाखयलो तोच मोग जेजू आयज आतां मेरेन ताचे उद्देशी आपले पोरजेक दाखयत आसा. भाव भयणीनो ताचे विशीं आनी ताच्या जिविता विशीं अशें सांगतात, जेन्ना ताचे सवे एक असली एक घोडी आयली, ताणें आपल्या जिवितान अशें चिंतलें याज्ञीक आसून बी कुजनांत वावर करूंक, टू वर्क इन द किचन. आनी कसलो वावर? आयदनां धुवपाचो, सर्विंग करपाचो. आमी जाणो हिंगा बायलो आहात जायत्यो, किचनान कितलो आमकां वावर घाम वारोवन वावर करचो पडटा. स्पेशली टू वॉश डिशीज इज अ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बीइंग इन द किचन. आमी सगळीं जाणो कुजनांत आयदनां धुवप कितलें कठीण, पूण ताणें हो वावर करूंक विचून काडलें. इतलो तो लीन आनी ल्हान जालो, तो हुशार जाणार. ही वॉज अ ग्रेट थियोलॉजन, देवशास्त्री तो. पूण अशें व्हडपण ताणें घेवंक ना. कुजनांत वावर करूंक ताणें विचून काडलें. आनी एक पावटी असो सोयेक मेळ्ळो की ताका अकस्मात उलोवपाक सांगलें. आनी उलोवपाक सांगलें तेन्ना ताचें उलोवप इतलें बरें जालें की ताका फुडाराक मागीर लेक्चरर, प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी म्हणून विचून काडलो. भाव भयणीनो जेन्ना आमी दुसरे बरोबर वावुरता, ल्हानवीक मन दाखयता, ल्हान जाता, दुसऱ्यांचे आमी टॅलंट्स, क्वॉलिटीज मानून घेता, भाव भयणीनो देव आमकां वयर उबारता. सांत हातोनीन आपले जिवितान ते भाशेन केलें. आयज देवान ताका वयर वयर उबारून आयज पासून साबार मिलाग्री देव ताचे उद्देशी करता. देखून सौभागेलीपण गरजेचें. आमी एक एकटी वावरूं ना, आमी सांगाताक वावरता, एकामेका सांगाताक घेवनूच आमी फुडें वेता. असलें मन आमकां आयचे परबे सोमयार फावो जावंक जेजू लागीं हे मिसांत मागुया. आनी तिसरें भाव भयणीनो उतर जें आयच्या विशयांत आसा, मिसांव, मिशन. भाव भयणीनो आमी अशें म्हणटा, चर्च इज मिशनरी. म्हणजे जंय पवित्र सभा आसा थंय मिसांव आसा. मिसांव आसप म्हणजे ती जेजूक परगट्टा. आनी कशी जेजूक परगट्टा? उतरांनी आनी कोरण्यांनी. आनी पवित्र सभा म्हणल्यार कोण? आमी सगळीं जण एकली आमी भाव भयणीनो पवित्र सभेची वांगडी. देखून जण एकले आमी मिसांव. एवरी वन ऑफ अस इज अ मिशन. आय एम अ मिशन वेर एवर आय एम. हांव जेजूक परगट्टा, पवित्र सभेक हाजीर करता आनी जेजूच्या मिसांव हांव फुडें व्हरता. ते पासत भाव भयणीनो मिसांव हें आमचें कार्य, हो आमचो स्वभाव, हें आमचें जिवीत. बावतिस्मांत हें कार्य, हें मिसांव आमकां फावो केलां. भाव भयणीनो जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना जेजून लुकाच्या शिवर्तमानान 4थ्या अवेस्वरान जेन्ना आपलें मिसांव उक्तें केलें, गोरिबां सवें, पिडेवतां सवें, बोणकोणीत आशिल्ल्या सवें, जुलुमाक सांपडलेल्या सवें, पातक्या सवें, भाव भयणीनो हेंच मिसांव आमी फुडें व्हरता. भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितान जेन्ना आमी नदर मारता, ताचें पयलें मिसांव जालें गोरिबां सवें. ताका सेंट ऑफ द पुअर अँड निडी म्हणटात. देखून आमी सगळीं गरजेक सांपडलेलीं ताचे पांयाशी येवन ताचे विणवणेन मागता.
कित्याक तो गरजेवतांक गरिबांक पावता. सेंट एंटनीज ब्रेड म्हणून आहा. सेंट एंटनीज ब्रेड आमी घोडे जाणव घोडे आयकलां आसतलें, वाचलां आसतलें. पूण सेंट एंटनीज ब्रेड तो गरिबां पासत उंडो सांत आंतोनीचो. आनी भाव भयणीनो, हो सांत आंतोनीचो उंडो अशें हें येवपाक गरिबां पासत उंडो कसो आयलो अशें सांगतात. हांव थोडक्यान तुमकां सांगता. एक पावटी खंय एक भुरगें बांयक पडलेलें, उदकांत मरपाचें आसलें बांयक पडून. ताच्या आवयन खंय सांत आंतोनीचे विणोनेन मागलें देवा लागीं, आपल्या भुरग्याक तर साल्वार करीत, जे म्हज्या भुरग्याचें ओजोन आहा तितलें ओजोन भर हांव उणें गरिबांक वाडटलीं. आनी हें मागणें केले उपरांत मिलाग्री घडली सांत आंतोनीचे विणोनेन. आनी तें खंय भुरगें साल्वार जालें. आनी त्या भुरग्याच्या ओजोना इतलें खंय ब्रेड मागीर खंय आवयन गरिबांक दिलें. आनी तेन्ना तावन खंय ट्रेडिशन ऑफ सेंट एंटनीज ब्रेड फॉर द पुअर एंड द नीडी सुरू जालें. भाव भयणीनो, आमी सांत आंतोनीशी मागूंक येता. मागता देव आमकां दिता, दिता तितलें आमी दिवंक जाय. गरिबांचो आमी हुस्को दवरूंक जाय, गरजेवंतांचो आमी हुस्को दवरूंक जाय. भाव भयणीनो, आयज आमी सगळीं जाणां कोण नको असो न्हय, पूण परतून परतून हें सांगचें पडटा आनी परतून परतून आमच्या दोळ्या मुखार हाडचें पडटा. आयज जेवणा खाणाचो इदवास, जायत्यो वस्तूंचो इदवास. भाव भयणीनो, गॉड वील टेक अस फॉर टास्क. जितलो आमी इदवास करता देव ताचो हिशोब घेतलोच. आनी असलो काळ येवंक शकता. आयज गोंयांत जायतें देवान आमकां फावो केलां, पूण असलो काळ येवंक शकता घोडे आमकां पिवपाक उदक ना जायत. जे परिस्थितीन आमी आसा आनी ज्यो घडामोडी ज्यो गोंयांत घडटात, जो निसर्ग पर्यावरणाचो जो निसंटण जाता, तातूंत सगळ्यांचो हात आसा, आमचोय हात आसा. कोणें अशें हात दोवन म्हणपाचें ना की हांव तातूंत ना. आमी सगळीं खंय ना खंय असले वस्तूंक सयेक दिता. पूण हे भाशेन घडटा भाव भयणीनो, आमकां उदकूच ना जायत. आमी तानेन मरोंक शकता, भुकेन मरोंक शकता. जायत्यो वस्तू अश्यो येवपाच्यो आसात. त्या पासत भाव भयणीनो, उदकाचो वापर करता तेन्ना, जेवणाचो वापर करता तेन्ना, न्हेसणाचो वापर करता तेन्ना भाव भयणीनो, माणसुगेन फावो ते परी करूंक, तें सांबाळूंक जेजू आनी सांत आंतोन आयज आमकां उलो मारता. भाव भयणीनो, ताचें मिसांव सांत आंतोनीचें पिडेवतां सोवें. कितल्या पिडेवतांक पेकोवणी ताचे विणोनेन फावो जाता. आयज पिडा वाडत आसा संवसारभर. भाव भयणीनो, एवरी सेकंड थर्ड पर्सन इज गोईंग थ्रू वर्स्ट ऑफ डिजीजीस टुडे. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, एकामेकाची निगा घेवंक, एकामेकाक आमी पावूंक, एकामेका सोबें दोयाळ मोवाळ काळीज दाखोवंक बागेवंत हातून आमकां केरींत उलो करता. भाव भयणीनो, आयज एकसूरपण वाडलां, लोनलीनस. द मोस्ट किलर डिजीज टुडे इज लोनलीनस. लोनलीनस म्हणटा तेन्ना कोण एकटी रावतात ती लोनली आसत अशें न्हय. घरांत 10 जाण बसून आसून people are feeling lonely today. We are staying together but not living together. भाव भयणीनो, आमकां दिसता कितें जाणा, आमी बाराबर रावता देखून एकसूर पडना अशें न्हय. आमी बाराबर रावता पूण बाराबर जियेना. चेडो एका रुमान, चेडूं एका रुमान, पाय माय एका रुमान आपआपलें कोत्तात. Lot of depression today because there is no talking, sharing, no emotional bonding. हांव इगोर्जान ना, हे पाद्री बॉलमॅक्स आनी पिटर इगोर्जान आहात. हांव जाणा, हांव केन्ना केन्ना म्हज्या फ्रेंडाक पासून भेट करूंक येता तेन्ना न्हू, भुरगीं खंय आहा म्हळ्यार रुमान आहात. रुमान कितें कोत्तात तें गरजेचें.
पाद्री येवं कोण घरांत येवं कोणाक पडलेलें ना. दे आर डुईंग देयर ओन बिजनस. आदीं घरान कितें भितर सरलो सगळीं जाप करूंक येतालीं, खबर घेतालीं. आतां फोर्सान हाडची पडटात. यो रे फादर येयला, यो रे, यो गो येयला, यो, फोर्सान ओडून हाडची पडटात. आतां फादरूच न्हय दुसरी. भाव भयणीनो, अशें एकसूरपण खूब घरांतूच 10 जाण आसूं 5 जाण आसूं. लोनलीनेस इज अ किलर डिजीज टुडे इन आवर फॅमिली. ते पासत डिप्रेशन्स. हांवें 2-3 रिपोर्ट वाचल्यात डिप्रेशनाचेर, आनी ते डिप्रेशनाचे रिपोर्ट अशें सांगतात, द लेटस्ट स्टडीज आर टेलिंग अस एक्यूट आनी मॉडरेट एंड देन सोकला 3 भाशेची आहात ती डिप्रेशन्स. एवरी सेकंड पर्सन नेक्स्ट टू यू अशें म्हणटात गोईंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन टुडे. आनी ते पासत मागीर सुइसाइड्स आनी उरलेल्यो वस्तू जायत्यो अश्यो सुरू जाल्यात. ते पासत भाव भयणीनो, एकामेकाची काळजी घेयात, तुमच्या गोच्यांची काळजी घेयात. टुडे मेंटल डिजीजीस आर इन्क्रीजिंग मोर दॅन फिजिकल डिजीजीस. म्हणजे कुडीच्यो पिडेवून काळजा मनाच्यो पिडा अदीक अश्यो वाडत आसात. ते पासत भाव भयणीनो, सांत आंतोनीच्या पांयाशी आमी आयले. ही काळजी घेवंक तो आमकां आपयता. तिसरी वस्त भाव भयणीनो, मिसांव म्हणटा तेन्ना सांडलोल्या सोवें. सांडलोल्या सोवें आमी सांत हातून सेंट ऑफ द लॉस्ट म्हणटा. लॉस्ट म्हळ्यार सांडलोल्यो वस्तू तो आमकां सोदून दिता. म्हाका पयलीं खबर नासली, पूण 2-3 वर्सां हांवें अशें बी आयकलें, त्यो वस्तू सांडल्यो म्हणटकूच मागीर ती मेळ बसून लोक ताका बांदतात. अशें कितें आहा वय सारकी खबरी बांदता थंय ती मेळो बसून, मागीर मेळ्ळी म्हणत मागीर सोडप. पूण तो आमकां दिता सांडलेल्यो वस्तू. सांडटात तेन्ना आमी मागता आनी तो आमकां दिता. भाव भयणीनो, वस्तू आयज मनीस सांडल्यांत. पीपल आर लॉस्ट. पीपल आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड. आवर चिल्ड्रन आर लॉस्ट. यूथ आर लॉस्ट. हजबंड वायफ इज लॉस्ट. मेळनात ती पोत्ती आमकां. आमी म्हणटा ते आमचे बरोबर रावता, बट दे आर लॉस्ट समवेर. भाव भयणीनो, जेजूचें आख्खें मिसांव जालें टू सीक द लॉस्ट. सांडलोल्यांक परतून हाडूंक. न्हंय न्हंय सोडून तो एक सांडलोले शेडेक हाडूंक गेलो. भाव भयणीनो, कितलींच जाणां सांडलोली कशीं जाल्लीं आहात. जावं पातकाक लागून, वेगवेगळ्या कारणाक लागून तांकां हाडपाचें मिसांव आमचें. आनी तांकां हाडटलें जाल्यार आमचें दोयाळ मोवाळ काळीज जाय. निबोर काळजान आमी सांडलोल्यांक हाडूंक शकना. दोयाळ मोवाळ काळीज घेवनूच हाडूंक शकता. तुज्या दुस्माना सोवें तूं अदीक मोवाळ, यू कॅन वीन युअर एनिमी. तुजो जो कोण तुका ओपोज करता, विरोध करता, ताचे सोवें तर तूं मोवाळ जायना, यू कॅनॉट वीन हीम. मोवाळ दोयाळ काळीजूच सांडलोल्यांक हाडूंक शकता. देखून आमच्या घरांतूच कितलींच जाण सांडलोलीं आहात. जावं दुस्मानकायेक लागून, जावं पातकाक लागून, जावं आमच्या संबंद सारके ना देखून वेगवेगळ्या कारणाक लागून वेगवेगळीं मनशां सांडलोलीं आहात. भाव भयणीनो, निमाणी वस्त आमी सांत आंतोनीच्या हातान लिली फूल पळयता. लिलीज. भाव भयणीनो, लिलीज नो सायन ऑफ प्युरिटी. प्रमाणीकपण, प्युरिटी, निर्मळपण. आयज निर्मळपण बी भाव भयणीनो इज अंडर डेंजर. आमकां टेम्पटेशन सारकी दाराच्या उमरारूच आसात अशुद्ध जावपाक आनी निर्मळपण इबाडपाक. म्हळ्यार सांत हातून आमकां तें शिकयता. निर्मळ नितळ काळीज आपणावंक. ताणें तें आपणायलें, आमी आपणावंक तो आयज आमकां उलो मारता. भाव भयणीनो, आमी सगळीं सांत आंतोनीच्या पांयाशी आयल्या. आनी सांत आंतोनीच्या पांयाशी म्हणजे आमी जेजूशी आयल्या. कित्याक सांत हातून आमकां सगळ्यांक जेजूशी व्हरता. ताचें मिसांव आमकां जेजूशी पावंक. एकचार सांबाळून सोबागेलीपणान आनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरून
सांत आतोनी भाशेन जेजूच्या मोगान ताच्या उतराच्या मोगान आमी पडूंक आमकां सगळ्यांक ह्या मिसान बापाची कृपा बोळ आमी मागुया. उबी रावया. आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार दवरून आमकां कृपा मागुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापान, फिलीप नेरी आमच्या गवली बापान, मुणयारी याज्ञिकांनी, संस्कारलोल्या दादल्या ओस्तोऱ्यांनी, तरेकवार भासांनी भावार्थाची आकारणी करून आनी गवलीक भेटे वरवीं एकचार सहभागेलीपण आनी मिसांव हे 3 उपायां वरवीं भाग्यवंतपणाची वाट परगटूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी एकचार सहभागेलीपण आनी मिसांव हांचे वरवीं समाजांत एकवट, शांती आनी न्हीद हाडूंक वावुरतना कोणाकूच भायराय नासतना अदीक अस्कोत आनी समाजाचे देगेक आसलेल्या थंय मोयपास दाखोवन देवाचो आदार तांकां मागुया. आमचे फिरगोजेंतल्या पिडेस्तांक भलायकी, म्हाताऱ्यांक धीर आलाशिरो, परदेसांत तारवार आसलोल्यांक सुरक्षा, मेलोल्यांक सासणाचें जिवीत, तशेंच देवाविणे काळोखांत जियेतोल्यांक भावार्थाचो उजवाड मेळून देवा लागीं मागुया. फिरगोस म्हणल्यार सगळ्या समुदायांचो समुदाय, तशेंच दर एक ल्हान क्रिस्ती समुदाय सगळ्या शेजाऱ्या कुटुंबाचो जमो म्हूण वळखूंक आनी सांगाती वाट चलूंक आनी ह्या वरवीं दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक जेजूचो मोयपास, परमळ आनी उजवाडाचो फोलेर जावंक आमकां कृपा मागुया. भुरगीं आमच्या गोऱ्याब्याची गिरेस्तकाय, तर दर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक संवसारी वस्तू दितना पयलीं तांकां ओत्मीक गुणांनी वाडोवंक वावरूंक आनी आपल्या जिविताचे बरे चाली देखी वरवीं भुरग्यांक ती नमुने जावंक तांकां बापाचो उजवाड मागुया.
आयच्या दिसा फेस्ताचे इंतेसांव दिल्ल्यां पासत मागूंक लायलोल्यां पासत तशेंच मिसाची मांडावळ करतल्यां पासत सांत आंतोनीचे मोजोतीन कुडियोत्म्यांची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा मोगाडा सांत आंतोनीचे विणोणेन ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. तूं आमचो काकळूतसार बाप, तुज्या पुता उदेशी सर्गेची सुबाव देणी तुवें आमचेर ओतयल्यांत. तुजे पोरजेक राख आनीक सांबाळ. तांच्या काळजा मनाचे हुस्के बापा तूंच मानून घे. सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान बोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेडोने वेळार गीत घेऊया. C37 पेज नंबर 44. C37. मोज्या भाव भयणीनो, मोजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मयेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सौर पदवेदारा आनी भोव व्हडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो योद्न समोरोपून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपोटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळ्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय.
देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट गावन परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय.
पूण जेवणपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोळी तुमकां मोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार माय देवाची माये सांगाती भाग्यवन दोन मृतां भाग्यवंत आंतोन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी सोड काणकां मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळलींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुजे चरित्र जेवणाचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्या वाडार गीत घेवया. D47 पेज नंबर 75. D47 आत्मिक कुम्या खातीर मागणें.
जेजू मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार तू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Soy,
थोडो वेळ उगी रावया. जेसू आमच्या काळजांत आयला. आमचे दोळे दाखुया. सांतांतुनीक फुडें घालून आमच्यो मजूत्यो आमी मागुया. आमची बाबा भयणां किरीत भाशेन एक आमची भयण सियाना लाविना डिसोजा किरीत भाशेन चवथे स्टेजीर आसा कॅन्सराचे. दोतोरान सगलो होप सोडून दिला, पूण किरीत भाशेन ती आपल्या खातीर मागूंक लायता. शी इज बॅटलींग फॉर सर्वायवल. किरीत भाशेन सांतांतुनीचे मजूतीन तिका बेगीनूच इलाज मेळोवंक आनी बरे तरेन ती जावंक आमचे आवडे. किरीत भाशेन ह्या भाग्यवंताक फुडें घालून तिचे खातीर मागुया. एका भुरग्याक किरीत भाशेन मारेकार एक्सिडेंट जालो आनी ताच्यान चलपाक जायना जालें तेन्ना सांतांनी कोडे एकले भयणीन मागले आनी बाबार्थान मागलेली बेगीनूच बरी कर म्हूण तिका. किरीत भाशेन ह्या भाग्यवंतान तिचें मागणें आयकलें आनी आतां ती सारकी भुरगें बरें जालां. जेजूच्या नांवान सांतांतुनीक ही आमची भयण आर्गां दिता. रिना गोन्साल्वीज आनी जॉस्टिन बोर्जीस किरीत भाशेन ह्या
आमच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिता आनी किरीत भाशेन ह्या आमच्या बाबा भयणाक किरीत भाशेन ती शांती मागूंक किरीत भाशेन तांचे खातीर मागूंक लायता. प्रार्थूया. सोर पदवीदारा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. बाग्योंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सद्दां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या बाबा भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आशिर्वाद घेवंक आमचे हात जोडुया आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान सांत आंतोनीचे विणवणेन बापाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडकार. मातशी बसूया सगळीं. हो भयणीनो, आमचो मोस्ट बिलावड सेंट, मोस्ट पॉप्युलर सेंट आनी मोस्ट मिरेक्युलस सेंट, जायतीं नांवां आहात. आयज ह्या फेस्ताक सांत आंतोनीच्या तुमकां सगल्यांक परबीं हॅपी फिस्ट. तुमचेर, तुमच्या गोराब्यांचेर, तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या सगळ्या इंतेसांवांचेर सांत आंतोनीचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागता. खेरीत दिनवास आमचे आयच्या दिसाक ही भेट हांगासर भेटोवंक, तशेंच ही आख्खी त्रेजेनाची भेट हांगासर भेटोवपाक जायत्यांनी आमकां आदार केला. पयले सुवातेर ह्या जाग्याच्या ओनरांक मॅक्सिमिलियन सोजा आनी तांचे फामिलीक आमचे खेरीत दिनवास सगळ्या उदारपणान हांगासर आमी सगळीं जाणां येवन सांत आंतोनीचें देवसांव करूंक आनीक खेरीत भाशेन ह्या त्रेजेन करपाक आनी हें फेस्त करपाक आमकां ही परवानगी दिल्ल्या पासत तांकां आमी दिनवासता. आयच्या दिसाक सेंट एंटनीज डिवोशन ग्रूप जे आमचे भाव भयणां UK आसात तांकां आमचे खेरीत दिनवास. झेफेरीन बारेटो आनी ताचे सांगाती आयच्या दिसाक, तशेंच हे आख्ख्या नोवेनाक तांणी जो आमकां आदार केला ताचे पासत तांकां दिनवास. तशेंच सावथ हॉल UK डोनर्स हांकांय आमचे दिनवास तांच्या जेनरोसिटी पासत. जोवी आनी ताचे आवय बापाय पासत आमचे दिनवास. फ्रांसीस कुलासो हांकां आमचे आयज दिनवास. आयच्या दिसाक आमकां स्नॅक्स भेटयल्ल्या पासत. बाबडीनो, हो जागो आमकां तयार करूंक जायते जाणांनी वावर केला आनी तयारी करपाक खेरीत भाशेन आमची टीम आसली सांत आंतोनीची तयारी करपाक. मार्टिना मेस्किता, नमिशा पिंटो, रोजी आल्वारीस, सिसील नोनीस, एंटनी कार्वालो, कॅनट सोजा आनी झेवियर मोहन हांकां आमकां आनी नातानियल नोनीस खेरीत भाशेन आनी ताचो सांगाती गॅविन आमकां लायव्ह स्ट्रीम करपाक तांणी आदार दिल्ल्या पासत. खेरीत भाशेन ही सगळी तयारी करूंक ह्या ग्रुपान भार घेतला. देखून आमकां आमचे दिनवास तांकां. आमचे दिनवास आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस आनी ताचे बरोबर आमचो भाव सेर्तोर सगळी तयारी मिसाची करूंक तांणी आख्ख्या त्रेजेनाक आनी आयच्या दिसाक आदार दिला. देखून कोदेलां घालपाक तशेंच ट्रॅफीक सांबाळपाक आमकां आदार केल्ल्या आमच्या भावांक आमचे दिनवास. खेरीत भाशेन आमचे दिनवास आमचे ट्रॅफीक पुलीस आख्ख्या त्रेजेनांक तशेंच आयच्याय दिसाक सगळी येरादारेची मांडावळ करूंक हांगासर येवन आजीर जाल्ले आनी आमकां आदार केलो. देखून तांकां आमचे दिनवास तांचेर, तांच्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता.
सगळे तरेची तुमी जी देणगी दिल्यात, डोनेशन्स दिल्यात, उदार मनान मुखार चल्ल्यात, तुमच्या सगळ्या उदारपणाचेर देव आनीक भरपूर उदारपण तुमचेरूय दिवं. सांत आंतोनीची मुर्ती जी आसा तेका जो कुरोव घातला टोनी ह्या आमच्या भावान आमकां तो दिला, ताकाय आमचे खेरीत दिनवास आनी सांत आंतोनीचे मोजतीन तुजेर आमी आशिर्वाद मागता. हो जागो तयार करपाक संतोष आनी ताचे वावराडी, तशेंच हे पेंडॉल घालपाक गोकुळदास आनी ताचे सांगाती हांगासर वावुरल्यात, तांकां आमी दिनवासतांव आनी देवाचो आशिर्वाद सांत आंतोनीचे मोजतीन तांचेरूय पडूंक मागता. ह्या आख्या त्रेजेनाक आमकां बरे भाशेन सावंड आमच्या कानार पडपाक मॅथ्यू डिसुजा हाणें भार घेतला आनी आपलो सावंड हाडून घातला, ताका आमचे दिनवास. आमच्या कोयराक आमचे दिनवास. ह्या सगळ्या त्रेजेनांक तशेंच आयच्याय दिसाक मुजग वाजोवन गायन गावन आमकां ह्या त्रेजनांनी आदार केल्ल्या पासत तांचेर, तांच्या ताळयांचेर, मुजगांचेर आमी आशिर्वाद मागता. ह्या सगळ्या त्रेजनाच्या दिसांनी आमकां प्रवचन करूंक आनी मिसाची भेट भेटूंक आयलोल्या सगळ्या यादनिकांक, तशेंच सहबलिदानान आयिल्ल्या यादनिकांक आमचे दिनवास. आनी खेरीत भाशेन आयज आमकां मिसाची भेट आनी प्रवचन केल्ल्या आमचो फादर मारियान पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत तावन आमकां हांगासर आयिल्ल्या पासत ताकाय आमचे दिनवास. तशेंच आमचे पालोटी फादर्स, फादर आल्बीन हांकांय आमचे दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास आमच्या पातकुराक, फादर पिटराक, सगळी मांडावळ बरे भाशेन सांबाळपाक, खंयची वस्त खंय आसपाक जाय, खंयची वस्त खंय आसपाक नाका आनी कितें कितें करपाक जाय, सगळो भार ताणें आपणाचेर घेतला. हांवें चड करूंक ना, सगळें आख्खें ताणें ही आख्खी मांडावळ बरे भाशेन सांबाळलेल्या पासत आमच्या पातकुराक, फादर पिटराक शाबासकी आनी आमचे काळजाचे दिनवास. आयच्या दिसाक स्नॅक्स जाणी भेटयल्यात, तांची नांवां घेयनासतना तांकांय आमचे दिनवास. भाव भयणीनो, आशिर्वाद आयज पयलो दिला, कित्याक उमो लास्ट जातलो म्हणल्यार त्या पयलीं आमची तरणाटी एक धाकटीशी हावजी करतली आनी एक कॉम्पिटिशन आसतलें म्हूण सांगलेलें तुमकां उगडास आहा. तुमी जायतीं जाणां ह्या कॉम्पिटिशनान वांटो घेतली म्हूण समजता. आजून पासून चान्स आहा. 13 मिलाग्री आहा सांत आंतोनीच्यो. ह्यो 13 मिलाग्री हांगासर येवन जो कोण मायकार आमकां सगल्यांक सांगतलो, एकलोच न्हू, कितलीं जाणां येयल्यार जाता, जितलीं जाणां सांगतलीं तितले जाणांक प्रायज आयज सांत आंतोनीचो प्रायज मेळटलो. म्हणटच ह्यो 13 हातीर बरोवप ना, बाय हार्ट करपाक जाय. बाय हार्ट करून येवन ह्यो मिलाग्री हांगासर सांगपाक जाय. आख्खें डिटेल सांगपाक नाका, पण शॉर्ट टायटल्स आहा ते सगळे हे मिलाग्रींचे. आमकां 13 मिलाग्री सांत आंतोनीच्यो उगडास सदांच दवरपाक कोण येवन सांगता तांकां सगल्यांक आसतलें. आयच्या दिसाक तुमची देणगी एकट्या भावान 10,000 दिल्यात, 3 जाणांनी 5,000, 4 जाणांनी 2,000, एकल्यान 1,000 11, 3 जाणांनी 10,000, 3 जाणांनी 1,000 आनी 3 जाणांनी 5,000. मिसाचें दान कालच्या दिसाक 9,770 सगळ्यांक तुमकां हे तुमच्या उदारपणा पासत आनी तुमच्या हात सोडून तुमी जायती देणगी दिल्या त्या पासत आमी आर्गां दिता, दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक सांगलोलें पूण आयज परतून सांगता. जायते दुडू येयल्यात. कितें करतलो फादर ह्या इतल्या दुडवांचे? दुबाविरेत हो देस्पेस जो जाला तो आमी भरून काडटले. तशेंच आमचो फुरीस जो आसा रस्त्याचेर आसा, तो मातसो भितर वचपाक जाय अशें आमकां दिसलां. कित्याक आमकां बरे भाशेन थिंगासर मागणें करपाक, आमचें देवसांव करपाक मेळपाक जाय. देखून आमचो प्रयत्न आसा हो फुरीस जो रस्त्याचेर आसा येरादारीक आडकोड जायना जावपाक बरे भाशेन तो शिफ्ट करूंक. आनी तेच बरोबर हांगाचे ओनर जे आसात तांणी आपल्या उदारपणान थिंगासर एक धाकटेंशें कॉपेल कशें बांदपाक, व्हडलें कॉपेल न्हू पूण एक धाकटीशी शेड वो एक धाकटीशी श्रायन आमच्यान म्हणपाक जाता, ती करपाक आमकां आपलें उदारपण दाखयलां. दुडूगडे जाय पडटलो हाचे मुखारूय तुमची मदलीं जायतीं जाणां तुमी उक्त्या मनान उक्त्या काळजान येतलीं. तर ह्या वावरा पासत
आमी हे सगळे दुडू जे आतां सुबेज उरतले ते थंयसर आमी वापरतले. वेलेन्सी, कार्वालो, फ्रांसीस आनी जमिला आनी ग्रेस हांकां आमचे दिनवास आयच्या स्नॅक्सां पासत. आमचे फिरगोजेचे तरणाटे तुमकां आमंत्रण दिता सगल्यांक 24 तारखेर जुनाचे सांजावांचें सेलेब्रेशन करतले इगोर्जे लागीं आनी त्याय कामाक तांचो खर्च जातलो. आतां तुमी भायर सरता आसतना ते आपल्या हातान एक बास्केट घेवन भायर उबे रावतले. उदार मनान तुमी थिंगा कितेंय घालचें आनी सगल्यांनी चुकयनासतना सांजावांचें सेलेब्रेशन बाराबर करपाक इगोर्जे लागीं येवचें हाची म्हायती आमी तुमकां फुडें दितले. उबी रावया आतां किरीत भाशेन आमी सांतांतून वयर जो आसता तो आमी सोकला हांगासर हाडला. किरीत भाशेन तुमकां उमो घेवंक आमी तो हाडला म्हणटच पयलीं आमी ताची धुपायतले मागणें करतले. उपरांत मागीर तुमी मातश्यो गो हावजी खेळूंक बसचे म्हणून म्हाका. हावजी घेवन येतले तुमकां मातशी खुशी आसत आनी घेवचे मागता धांवो नाकात. मातशें तांकां मजत करात.